बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरा पासून अजापां मिलाग्र आनी विजमेतां करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोडूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोडूंक आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्मा जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसांय तांची बरी कर, तांकां पवित्र जावपाक आदार दी. कोवीड दुयेंस तांचे सुरशिल्लें पयस दवर आनी तांच्यो कसल्यो गरजो आडोवन उरल्यात जाल्यार त्यो सुटाव्यो करून तांकां एक बरें जिवीत फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 17 एप्रिलाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. मार्क 21 वळ 16. एकदा जेजू गालिलियाच्या दोरयाचे देगेच्यान चलत वेतालो. त्या दोरयांत सिमांव आनीक ताचो भाव आंद्रे पागेरां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां जेजून देखले. येवकार यूट्यूब लायव्हाचेर तुका आनीक तुज्या फॅमिलीक जेजूच्या नांवान 17. आनीक जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी करतलो. आनीक रोखडेच सिमांव आनीक आंद्रे जाळां थंयच सांडून जेजूच्या फाटल्यान गेले. आनीक थंय तावन मातसो फुडें वचोन जाबेदेवाचो पूत जाकोब आनीक ताचो भाव जुआंव व्हड्यार रांपणी सारक्यो कोत्ताले. ते जेजून देखले आनीक रोखडेच तांकां आपयले आनीक जाबेदेवाक आपल्या बापाक मानाया बरोबर व्हड्यार सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. ते कापेरनावाक गेले आनीक रोखडोच सोनवारा दीस देवस्थानांत भितर सरून जेजू तांकां शिकोवंक लागलो. तर आमकां हिंगा सारकें दिसून येता, साप दिसून येता की जे मनशांक जेजून आपयले ते आपल्याचें सगळें सोडून जेजूच्या बरोबर गेले. काम धंदो आनीक कांय तेणी चोयलोलें ना. फाटीं वळोन आनी तेणी चोयलो ना. हे चारूय जाणां जेजूच्या फाटल्यान गेले. जेजून तांकां कितें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. तर दर एक कातोलिकाक जेजून 2021 वर्सांनी म्हणलां, म्हज्या फाटल्यान यात आनीक तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. हो संदेश जावन आसा दर एक कातोलिकाक. कितें करपाचें? मनशांक दवरपाचें. आमी मनशां दोत्ताय काय मनशांक आमी सोतायताय? कितें कोत्ताय आमी मनशांक? मनीस म्हळ्यार आमगेले जायते दुस्मान आहा. एक मनशा गेले जायते जाण दुस्मान आसताय. तर जेजून कितें म्हणलें, मनशांक दवरतात तसले. तर आमकां हिंगा सारकें दिसून येता की आमगेले जिवितांत वायट आसपाक जायना. कित्याक
आमी दुसऱ्यां बरें करपाचें. मनशाक धरप म्हणल्यार कितें? मनशाचें जिवीत न्हवसरूंक आमी आदार, सोजमणी आमी बायबलाची दिवपाची. दर एक कातोलिकान फकत तें पाद्री गेलें आनी माद्री गेलें काम न्ही. दर एक कातोलिका जेजून म्हणलां, वचात सगळ्या संवसाराक, म्हज्या नांवान सगळ्यांक म्हजें शिस करात. कोणाकूच सगळ्यांक. फकत वचात आनी फकत तुमी पाद्री करपाक भुरग्यांक सोदून हाडात आनी तांकां पाद्री करात. खूंय बरयलां? ना. तर आड तुमगेले मतींतुल्यान भायर काडपा जाय. तूं सुसेगाद मोज्या माता फोल्ग माता आनी काम म्हणटा पाद्री गेलें. जेजून आमकां सारकें सांगलो आहा, वचात आख्ख्या संवसाराक आनीक बरी खबर फरगोटात. म्हज्या नांवान तांकां म्हजें शिस करात. हें सारकें गरजेचें. ताका लागून जेजून हिंगा आपल्याक आदार करपाक, देवाची खबर फरगोटूंक जेजून शिसाक विचून काडले. आनीक आज संवसारांत जावन आसाय आमी जेजूचो आदार. जे परीन जेजून शिसाक विचून काडले ते परीन जेजू दर एका कातोलिकाक आपयता. हे पवित्र कातोलीक जाय आनीक मनशांक साल्वार करात. मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. तर आमी कितें म्हणलें रोखडें आमी जळटाय. आमकां तेगे कितें पडलां, तो आमकां कितें सांगता, तेगे काम तेणें करपाचें. ओके, पूण तुमी कातोलीक न्ही, तुमी जेजूगे खबर आयकलो ना. दर एक मनशान कितें करपा जाय तें आयकलो ना तुमी. हो सारको मार्क 1 आहा, चॅप्टर 1 आहा. आतां एवांजेल कमेस जाला आनी जेजू कितें सांगता, मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. तर तूं तुगेले धंद्याचेर आहा जाल्यार जेजू कितें म्हणटा तुका, मनशांक धरता तसलो बिझनसमॅन तुका हांव करतलो. तुमी तर ल्हान भुरगीं आहा इस्कला वयताय, जाल्यार जेजू कितें म्हणटा तुमकां, इस्कला वयताय त्या भुरग्यांक धरूंक तुमकां हांव करतलो. जी कामाक वयताय तांकां कितें म्हणटा जेजू, जी कामाक वयता तांकां धरपाक हांव तुमकां करतलो. जी घराको हावज वायफ आहाय, बेकार आहाय, तांकां जेजू कितें म्हणटा, सगळे हावज वायफांक धरपाचे मनशां तुमकां हांव करतलो. बायलो तुमकां हांव करतलो. तर हिंगा दर एक मनशाक जेजून हुकूम घायला की सगळ्यांक आमी साल्वार करपा जाय, सगळ्यांक. तर साल्वार कितकोन जातली? जेजू गेले 12 शिसां आमी चोयल्याय. एकलो शीस म्हण तूं जीव दिन मेलो, इकर उरले. 11 शिसां गेले आमी वेव्हार, कोरन्यो आनीक खबर फरगोटपाची तेंगेली आमी दर एक संवय आमी तेंगेली चोयल्या. तेज्या उपरांत म्हणटा आमकां सांत आहाय, सायबीण आहा पयलीं. तर सगळ्यांक आमी चोयलें. तेणी कितें केलां, जेजून पळय केलो सांगलोलें तें तेणी केलें. मनशांक धरपाचें खारवी करतलो. तर तुगेले दर एक तुगेल्या जिवितांत पळय आर्त दिलो आहा देवान, दर एक आर्तींतल्यान तुमकां हांव मनशांक धरपाची मनशां करतलो. तर आमी मनशां धरपा जाय. आमी कितें धरून वयताय, आमी गिरेस्तकाय आनीक हेर सगळ्यो संवसारी वस्तू आमी धरून वयताय. मनशांक सोडटाय, मनीस म्हणटाय तुमी आमगे दुस्मान. मनशां जीत देखून मारताय सुपारी पयशे मेळटाय म्हणून. आनीक मागीर शेजरां गेलीं भाटां आनी घरां आनी हेर वस्तू मागीर पाड घालताय, तुमगे नांवार कोताय तें कोताय. मनशांक धरपाची सोडून आमी संवसारी वस्तू धरून वयताय. सगळीं कातोलीक आमी हिंगा चुकताय. बरी काम धरून वयताय. सगळें आमी संवसारी वस्तूंचें आमकां दुयेंस लागलो आहा.
सगळीं आमी संवसाराचे आशेक लोबदलो आहाय कातोलिकां. जेजू पयलेच 24 वरां वचोय आतां भायर सरला देवागेली खबर परगोटूंक. जाल्यार जेजूगे कितें संदेश? हांव मनशांक दवरता तसलीं तुमकां करतलो, दर एक कातोलिकाक करतलो मनशांक दवरता तसलीं. हिंगा जेजून हारव्यान दवरले तेका लागून जेजून म्हणलें हांव मनशांक दवरता तसले खारवी तुमकां करतलो नुस्तें मारपाचें. तर जेजू म्हणटा तुमी नुस्तें मारताले न्ही, आतां ये चलया आतां आमी मनशां दवरया. तुमी नुस्त्या दवरताले न्ही, नुस्त्या दवरया, हे मनशां दवरया आतां. हेजो अर्थ म्हळ्यार कितें? मनशां आमी दर एक मनशाक आमी साल्वार करपाचो हो आमगेलो हक जावन आसा. हक हक म्हळ्यार रायट. तूं एक कातोलीक म्हणून आहा हो तुगेलो हक रायट. आनी दुसरो वेस मेळटा आमकां एक सापोर्ट करतो जाल्यार की सगळ्या पयलें तुमी देवाचें राज आपणायाय आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां हांव दितलो. हेर सगल्यो वस्तू देव तुमकां दितलो. तर पयलें आमगेलें मूळ पयलें आमी सारकें जिवीत आमगेलें कोमेस करपा जाय. मूळ जिवीत आमी सारकें कोमेस करपा जाय. तर हें मूळ जिवीत कोमेस करपाक दर एकल्याक आदार जाता कोण? माय आनीक पाय. तर माय पायचेर सगळें अवलंबून आहा आख्खो तेंगेलो घोराबो. जेन्ना काजारी साकराम येतात तीं भितर सोदताय तेन्ना जीं दोगांय कितें कोत्ताय तेजो परिणाम तेंगेले आख्खे पिळगेक उरतलो सकयल. जी पिळगा जीं भुरगीं नातरां पोतरां सोतरां इतलीं तेंचे वयल्यान सगळ्यांक ह्या दोगांकलोय एफेत सगळ्यांक उरतलो. फकत DNA न्ही, DNA म्हणटा आमी माय पाय घेया हायच म्हण तूं, पूण कोरन्यो सगळें A to Z आमी फकत DNA चे वयताय. पूण जो माय पाय कोत्ता पाप तेजें भुरग्यांक दिवपा पडटा जाप. आनीक आमी जाप दीत येयलें. आतां म्हाका फकत पवित्र कातोलीक जाले 6 म्हयने जाले, 7 म्हयने जाले. तर तुमी आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय आनीक तुमगेलें जिवीत सांबाळाय, जीव सांबाळाय. डिस्क्रिप्शन वचाय तुमी तर पयले पाट तर व्हिडिओचे येयलें जाल्यार चॅनलाचे येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शन वचांनी 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय. ना जाल्यार गोळ्या तुमकां देंवचार दुसरे मिनटेक वराक न्ही, दुसरे मिनटेक ना जाल्यार दुसऱ्या वराक ना जाल्यार रात्यांत पयले येता मिनूट. तर एक देखून घोडी कोणाच्याच मनशाच्या हातींत ना. तर सगळ्यांक गरजेचें पवित्र कातोलीक जावपाक. आनीक देवानूय तें सांगिल्लें गुगलाचेर टायप करून चोय आय गिव यू फ्रीडम टू चूज बिटवीन गुड एंड बॅड. देर इज गुड एंड बॅड इन दीस वर्ल्ड बट आय टेल यू चूज लायफ. जेजू म्हणटा मरण आनी जिवीत संवसारांत आहा, पूण हांव तुमकां सांगता जिवीत तुमी मांडून घेयाय. तुमचें जिवीत तुमचो जीव संवसारांत एक लांब जिवीत मेळटा तसलो तुमी तुमचो संवसार कराय. तर हें आमकां दर एक कातोलिकाक हें देवागेलें सांगणें आहा. जरूय वायटूय संवसारांत आहा पूण देव आमकां सगळ्यांक बरें आपणायाय म्हणून देव आमकां खूद सांगता. जरूय देवान आमकां स्वतंत्राय दिल्या कितें जाय तें आपणावपाक बरें ना जाल्यार वायट. देव सांगता बरें घे. तर हेजेर आमकां कळोन येता की देवाक कोणाकलें वायट जालोलें नाका. ह्या संवसारांत कोण इबाड जालोलो नाका. ह्या संवसारांत तूं इबाड जावप म्हळ्यार सारको इफेर्न वचप. तर आमी सारकें आमगेलें मन शातूर दवरपाचें.
जे परी मोनजात आपल्याकडे शिकार करपा वयता ताका जेन्ना भूक लागता तो मोनजात शिकार करपा वयता तेगेलें मन सारकें शातूर आसता ना तो उपास मेलो ते भाशेन देंवचार आमच्या मोतींत ताळण्यो घाता चिंतनां घाता आमगेलें मन सारकें शातूर आसपाक जाय नाजाल्यार आमी मेलीं खंयच्या वखदां एनी टायम देंवचार विकेट उडयतलो जरूय तर मोनजात तर हितू शातूर रावपाक शकता कातोलिकां हितूली नालायक कित्याक जालें आमकां देंवचार बुडोवन मारता हाता सारकीं काबार कोत्ता दुयेंसांनी उडयता एक्सिडेंटान मारता काम गेलीं बेकार जाले लोन काडो लोन भरूंक जायना हें कित्याक घडटा कित्याक तुमी जेजूचो संदेश जेजूचो उलो तुमी बेऱ्या कानार घेयला जेजूचीं उतरां आयकोंक वाचूंक तुमी कुड्डीं जालीं ताका लागून जेजून आनी एक वड म्हणल्या आयच्या बायबलाचेर दोळे आसात तांणी पळोवचें कान आसात ताणें आयकुचें तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी करतलो तर आमकां दर एक कातोलिकाचो हुस्को आमकां आसपा जायो दर एक कातोलिकाक आमी सोजमणी दिवपाक जाय तेगेलें मन बदलून तेगेलो वेव्हार बदलून तो पवित्र कातोलीक जायन दुसऱ्यांक तो एक आदार जावपाक आनीक दुसऱ्या मनशाचें जिवीत तो साल्वार करूंक पावपाक हो आमगेलो दर एक कातोलिकागेलो हो कायदो मूळ कायदो जे परी आमी भुरग्यांगेलें जिवीत आमचे माय पायच्या हातींत दवरलेलें आहा जेन्ना भुरगीं कुसव्यांत रचतात त्या दिसाकतान भुरग्यांगेलें जिवीत माय पायगे हातीं आहा तीं जल्मां बरीं करून येतलीं नाजाल्यार वायट दुयेंस जायन तीं जल्मतलीं हें सगळें माय पायच्या हातीं आहा नवीं काजार जालें तेंच्या हातीं आहा तर तुमी काजार म्हळ्यार बेश्टो सिवील मॅरेज म्हणून घेनाकाय कित्याक दुसऱ्यांगेलें जिवीत तुमचेर अवलंबून आसा दुसऱ्याचें जिवीत तुमचे उद्देशी पाड जातलें दुसऱ्यांक तुमच्या वायटाचो परिणाम तुमच्या भुरग्यांक भोगूंक पडटलो तांच्या नातरांक पुत्रांक भोगूंक पडटलो तुमचो परिणाम तुमी देंवचारान बुडयलीं मारलीं तुमी गेलीं फाटल्यान मागीर तुमगेलीं भुरगीं भोगताय माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप जशें फुडलें जोत वेता तशेंच फाटलें जोत येता तर तुमी तर पवित्र कातोलीक जायनाय जाल्यार तुमचें निसणटोन बरयलो आहा बायबलाचें वर्ड आहा मानसुये गुगलाचेर मानसुये निसणटोन म्हणून बरयलो आहा तर तुमकां तर बरें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार जेजून आमकां वचो संदेश दिता पयली कंडिशन फर्स्ट कंडिशन आमकां कातोलिकांक जरूय तर आमगेलें वायट पयस जावपा जाय दुयेंस बरी जावपा जाय गरीबसाण वचपा जाय सगळें तर कितें तरी आमकां बरेंपण येतो जाल्यार जेजू गेलो पयलो संदेश फर्स्ट उतरां जेजूची इंचय बायबलाचेर मार्क तर हितू गेलो जेजू गेलीं पयलीं उतरां मनशाक ही 15 वळींत म्हणटा जेजून म्हणलां नेमळेलो काळ भरलो आनीक देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनीक शू वर्तमान बांदून घेयात आनीक दुसरो तेजे फाटल्यान कायद्यात तो मनशाक दोरात आनीक मनशाक आमी धरूंक पावतलीं जेन्ना आमी देवाचो उलो कानार घेयलो जाल्यार की आमी सगळ्यांनी
दर एक कातोलिकाक पवित्र करपाक आमगेले प्रचार आनीक आमगेलो संदेश आमी चालू दवरपाचो. तर तुमी हो दिसभर 24 वरां घालून आयकाय घरांत आनीक फाल्यां उठोन बरोयाय आनीक हेंच रिपीट करयाय आनीक मुखार तुमगेलो मोबायल धरून हेंच तुमगेल्या यूट्यूब चॅनलाचेर न्यूज चॅनल ओपन जालें ओपन करयाय फ्री तें आनी अपलोड करयाय. आनी जेन्ना तुमी डेली सदां करतलीं तुमगेलें जिवीत जात तितलें नवसरीत वयतलें. पवित्र आत्मो तुमगेल्या जिवितांत फुलोत रावतलो. अजापा मिलाग्र्यो तुगेल्या हातींतल्यान जातल्यो कित्याक तूं जावन जातलो एक देवाचे भाशेन. आनीक तुमगेले घरांतले वडील जाल्यार वडील भुरग्यांक व्हिडिओ मेळ जाल्यार तुमगे माय पायक वडिलांक जरी तर वडिलां व्हिडिओ मेळटा तुमगे भुरग्यांक नातरांक पोतरांक सगळ्यांक सांगाय चोयाय हें सोत कोरें. आमी जाणाय आमगेल्या जिवितांत आमगेल्या सरभोंवतणी कितलो लोक मरोन गेलो तो. फाल्स टायमाचेर मरोन गेला. आनीक सगळीं घरांत कातोलिकां वायट भोगताय. पेंसां म्हणटाय तीं भोगताय. शिराप भोगताय. कितू जाणां सांगताय तेणें म्हाका शिराप घालो, तेणें म्हाका जादू केलो, तेणें म्हाका हें केलें. सगळ्यांगे घरां आयकता. फकत दुसऱ्यांक बोट दाखोवप. पूण आमगे कायद कितें कॅथॉलिकांगे कायद कितें मनशांक धरपाचो. पूण आमगे धर्म कातोलीक कितें जाला मनशांक बोट दाखोवपाचो. दुसऱ्या गुन्यांवकारी म्हूण आमगेलो कातोलीक धर्म हो जालो आहा. आमकां न्याय बायबल मेळ्ळा. हुंच मेळ म्हूण खबर ना. देंवसरागे बूक घेवन तुमी उचा कोताय. बायबल सोडला. दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाचो हो बायबल न्ही. हो देंवसरागे बूक. दुसऱ्यान जीत मारपाचें, दुसऱ्यान आगोवपाचें हें बायबलाचें न्ही. हें देवागें न्ही. जेजून आमकां हें सांगलो ना. जरूर तर तूं स्वर्गार वयतलो जाल्यार पवित्र कातोलीक पवित्र जो बूक आहा नवो कोरार तो मानपाचो. तेका लागून हेगेलो तेगेलो मसाला मान नाकाय. हें प्रिचींग हें पडे पवित्र वचम्यागेलें जें उतर आहा तें सारकें सेम टू सेम कोरे. तुमगेलो आनी हेगेलो तेगेलो हिंग म्हण आपण आयकलें मरे थिंग आयकलें मरे तेणें लिंक धाडलें मरे हेगेलें तेगेलें मसाला मान मिक्स करूं नाकाय. तुमी होणां पडटलीं आनीक तुमी दुसऱ्यांकूय होणां उडयतलीं. तर आमकां दर एक कातोलिकाक हें सारकें गरजेचें. सारकें देवाचें उतर सारकें परगोट जावपा जाय. तितून तुमकां रावंडेबाटेचें दोन हिंगा थिंगा गुणायन तुमगेलें जिवीत तितूंच मरोन वयता. कोण जिवितांत येश मेळून घेवपाक शकनाय. मोदें ब्रेकडावन जाताय. ओट्रा तर हे चारूय खारवी जेजूच्या फाटल्यान गेले. तर जेजूक सोनवारा दीस देवस्थानांत भितर सरून ताका शिकोवंक लागलो. आनीक तांचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पोरी जेजू तांकां शिकयतालो. त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आयलो आनीक ताणें बोब मारली. नाजारेताचे जेजू आमचे कळे तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तो कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र भोक्त. तर हिंगा जेजू शिकोवन दितालो आनीक लोक अजाप जातालो. कित्याक
जे फारिजीव आनी पवित्र पुस्तक पोन्नो कोरार जो शिकयताले पोन्न्या कोरारांत मनशांक कांय फायदो जायनासलो. पोन्नो कोरारांत मनशाक फकत स्लेव किर्यादां मनशाचेर हुकूम पोन्नो कोरार चलयतालो. पोन्नो कोरार म्हळ्यार पाद्री चलयताले तेंगेले. तेणी तो बायबल गुंडायलोलो आनीक तांकां फायदे जाता ते भाशेन तो गुंडायन सगल्यांक तेंचे पोंदाक दवरले, खाला दवरले. ताका लागून हें जेजूचें शिकवण आयकोन दर एक मनशाक अधिकार आहा, अधिकारान शिकयतालो हें चोय. अधिकार आसलोले परीन तो ताका शिकयतालो. दर एक मनशाक संवसारांत अधिकार आहा. तूं बायल जावं चोड जावं तुका तितलोच अधिकार आहा जितलो एका दादल्याक आहा, एका चेड्याक आहा तितलोय. तर बायलांचेर कसले अत्याचार जाताय ते चोय यूट्यूब गुगलाचेर व्हिडिओ मारून चोय. चेडवां कितें कोन्न जीव दिन मोत्ताय, चेडवां कितें कोन्न सोतायताय हें सगळें चोय. चेडवांचे कसो हाल केले ते चोय तुमी. चेडवां कितूय चेडवां दोन रेप कोताय, कितें कोताय तें चोय. तर आमी कातोलीक कितें कोताय, आमी फकत उबो रावन चोयताय. संवसारांत इतलें वायट घडटा, कातोलीक कितें म्हणटाय ना. कितें म्हणटाय फकत तियात्र या, कॉमेडी चोया, पिक्चर चोया, कांतार चोया आनी कितें गेमी या हें पडलां कातोलिकांचें हो पेज पडला. एशी चेडवां बाळां मान हाताय, बायलां मारताय, चेडवां रेप कोताय हें सगळें चलता. कातोलिकान जाप काडल्या. तर हे कातोलीक दादल्यांक जालें कितें? कित्याक मॅगी जाले सगळे कातोलीक दादले? तोंड कित्याक उगडना कातोलिकाचें? संवसारभर बायलां चेडवां मान हाताय, रेप कोताय, पेपराचेर येता, सगल्याचेर येता. पूण आमी दोळे धांपताय. कातोलिकां गेले दोळे धांपताय. तोंडांतल्यान एक उतर भायर सरना. गाळी मारून बरें तोंड उगडटा सारकें. गाडयान जापायताय तुमी एकामेका. शिराप घालून तोंड उगडटा. दुसऱ्यांगेलें वायट उलोवन तेंगेलें नांव उबोवपाक, तेंचेर नाका आसलो बोगलांड घालपाक हें तुमगेलें तोंड बरें उगडटा. तुमी केन्ना बऱ्या केन्ना सांगात दिले तुमी हो बायलांचेर चेडवांचेर अत्याचार जाता तो तुमी बंद करपाक केन्ना उठयला, आवाज उठयला? जेजू कितें म्हणटा? मनशांक धरता तसले. तुमी आतां सदां देवान तुमकां सुसेगाद तर गोंय दवरल्याय जाल्यार ती देवाचे काकुटीन. तर आमी देवाचे कुरपेन भितर सरया आनी हो देवाचो सुसेग सगळ्यांक मेळटा तेश कोन्न करया आमी. एक गोवोरमेंटाक स्कीम येयली, कितें लाडली लक्ष्मी येयली आनी कितें येयली सगळीं धांवताय घेवपा. तर आतां ही देवागेली स्कीम जेजून सांगिल्ली आमकां सगळ्यांक दियाय म्हणून. ती आमी दिवपाक गेल्याय दुसऱ्यांक वर आमीच पयलीं मेळून घेयल्या. दुसऱ्यांक दिता जाल्यार आमी मेळून घेवपा जाय न्ही. आनीक एक बायबलाचे वेस आहा. तुगेलें जें भितर कितें काळजांत कितें आहा तें तूं उलयतलो. तुगे काळजांत राग आसल्यार राग उलयतलो. तुगे काळजांत भिरांत आसल्यार भिरांत उलयतलो. तुगेले काळजांत दोंगीपण आसल्यार तूं दोंगीपण उलयतलो. तें म्हाका कित्याक पडलां, हें कित्याक पडलां, तें कित्याक पडलां, तें आमगे काम न्ही, तें चोवपा मिनिस्टर आहाय, गांवचे कोण सरपंच आहाय आनी कोण आख्खे USA प्रेजिडेंट आहा तें चोवपा, UK प्रायम मिनिस्टर आहा, क्वीन आहा, ती पडोवन घेतली संवसाराक कित्याक जाता जाल्यार आमकां कित्याक पडलां? जेजून अशें बरयलां. जेजून सगल्यांक सांगिलां तुमकां मनशांक धरपाचें काम सगल्यांक गेलें. तर हिंगा हे ज्युईश लोकां देखून कळोन येयलें बाबा आमकां हे पाद्री सगळे आमकां चिड्डून दवरताले, सगळें फाल्स आमकां शिकयताले आनी आमगेलें जिवीत तेणी पेड्ड्यार केलां. ताका लागून तेणी कितें म्हणलें की जेजू अधिकार आसलोले परी आमकां शिकयता. हेंच तांकां दिसोलें की आमकांय बाबा ह्या संवसारांत वालोर आहा. आमकां ह्या संवसाराचो अधिकार आमच्या हातीन देवान जोण एकल्याच्या हातीन दिलो आहा. फकत त्या पाद्री कडेन, मिनिस्टरां कडेन आनी त्या कडेन न्ही.
येसो जालोलो तो तेन्नाचो ज्यूश धोरोम सारको. मनशांक दामून दवरताय तो धोरोम न्ही. ती जावन आसा स्लेवरी, इंग्लिशीन स्लेवरी म्हणटाय. कोंकणीन बोणकोणी. दोबाव. तर आमकां दर एकल्याक ह्या जिवितांत, ह्या संवसारांत आमकां दर एक मनशाक अधिकार आहा संवसाराचो. आनीक जेन्ना संवसार घडलो देवान पयल्या दिसाक मनशाक आशिर्वाद दिलो. ह्या सगळ्या आख्ख्या संवसाराचेर तूं हुकूमशाही चलयतलो, कोणाचेरय मोनजातीचे, जनवारांचे आनी तेंचे. तर हें आमकां सांगिल्लें. आनीक हें आमकां देवान फावो केलां दर एका मनशाक, बायल जावं चेडूं जावं कोणूय जावं. तितलोच अधिकार दर एक मनशाक आहा. थँक्यू होली स्पिरीट. हिंगा बंद करुया, फाल्यां दिसा कंटिन्यू करुया. रोजार करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका, मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेराम आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादादी वाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून आनीक सांबाळून दवर. सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर. कोवीड दुयेंस तांचे सोयशिल्ल्यान पयस कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, लांगसां उदो जालें तें, डायलिसीस तकलें सुटलें ती, हार्टा प्रॉब्लेम जालें तें, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलेन बुरशेलें ती, भूल येयलें ती, बेरयलें ती, मेंटल जालें ती, आवट जालें ती, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक सगळीं दुयेंसां बरीं जालें ती चोवून ताका तूं पवित्र जावपाकूय हुस्को दी. आनीक जें देंवचारान ताचो घात घेवपाक चिंतलां तें तूं तुजे आंज बडवे धाडून ताका वायटांतलीं तूं निवार वाटाय. तांची चिंतना सगळीं तूं शांती पावय. तांच्यो अडचण्यो कसल्यो आहाय जाल्यार त्यो सुटाव्यो मेकळ्यो करून तूं ताका फावो कर. आनीक तांचें कितेंच आडकून उरलां जाल्यार लिगल, पासपोर्टीचें, भाटांचें, कागदांचें, विजाचें, कितेंय लिगल गव्हर्मेंट इश्यू कितें